अन्वी, कालच्यान बोवाळ जाता की तुमच्या वाड्यार जो उसपकार जंक्शना कडेन डिसिल्डिंग वर्क सारकें जावंक ना आनी सगळे लोक म्हणटा की जे कावन्सिलर आसा ताका म्हणटा काय पडलेले वचूंक ना. एग्जॅक्ट तुजी भुमिका कितें हेजी? नमस्कार. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की काल अख्ख्या गोंय राज्यान पावस कितलो पडलेलो आसा आनी सांगचें म्हटल्यार आमी म्हापसान आमकां खबर आसा की खोर्ले काल कितें जाल्लें तें. अशें न्ही की हांगा कावन्सिलरान काम करूंक ना काय न्ही. मेन म्हटल्यार सांगचें म्हटल्यार हांगासर आमचें जें डिसिल्टींग जावपाचें आसलें हें पावसान स्टार्ट जावप नासता. एक पावसा पयलींचें प्री मॉन्सून वर्क म्हणटा तेका त्या खातीर तें पयलीं स्टार्ट जावपाचें आसता. हें मेन म्हटल्यार आमकां हालीं आतां रिसंटली ह्या एक 10-15 दिसां पयलीं आमचें काम स्टार्ट जालां. दुसरी गजाल हांगासर आमचें PWDचें काम आसता. आमी PWD कडेन वचून WRDचें आमचो डिसिल्टींग जाता. आमी WRD कडेन फॉलोअप केलें जाल्यार तेंचे कडल्यानूय काय आमकां रिस्पॉन्स मेळूंक ना. अशें आयकपाक येता की आजून WRD कडल्यान प्री मॉन्सून वर्काच्यो फायलीज आजून तेंच्यो पास मूव जावंक ना. ह्या खातीर हांव जाल्यार म्हणटा की सगळे जाण म्हणटात की कावन्सिलरान काम करूंक ना. अशें न्ही की कावन्सिलरान काम करूंक ना. आमचे हेच्या फुडें म्हाज्या मदीं जें आसता म्युनिसिपालिटी म्हणा आमी आमच्या डिसिल्टिंगाक खंयसर तरी टायम लागलेलो आसा. WRDचें डिसिल्टींग जावपाक जाय प्री मॉन्सून जें आमकां सगळ्यांक खबर आसा की खोर्ले म्हणटा तें हांगा जंक्शनाचेर कितें जाता एवरी इयर आमी पळयता की कितें जाता तें. आनी मेन म्हटल्यार सांगचें म्हटल्यार हो जो आमचो 18 नंबर वॉर्ड आसा हो आमच्या खोर्लेन टोटल 5 वॉर्ड आसा. 14, 15, 16, 17 आनी हो जो लो लायन एरिया आमचो जो 18 नंबर वॉर्ड आसा ते सगळे जे आमकां म्हणटा ते हांगासर जे मेन जे 4 वॉर्ड आमचे खोर्ले आसा तांचे सगळे येवन आमकां हांगासर मेळटा. म्हणून आमी एवरी इयर कितें करताली की पयलीं हांगासर जितले हांगा जो कितें आसा तो आमी पयलीं हांगासर JCB घालून सगळें क्लियर करताली. म्हटल्यार जे अशें जाल्लें आसा की हांगासर पावस आतां ओबे स्टार्ट जालो म्हटल्यार आजून हांगासर JCB घालून आमचें काम सुद्दां जाल्लें ना. आमी WRD कडेन फॉलोअप केला म्हटल्यार आजून ताजें कांय ना. कित्याक आज आमी फोन करून सकाळीं सुदेश देसाय हांच्या सरा कडेन उलयल्लें आसा. तांच्यांनी आमकां JCB एक अरेंज करून हांगा धाडिल्लो आसा. हांव तांकां थँक्यू म्हणटा, धन्यवाद म्हणटा की तेंच्यांनी एका कॉलाचेर आमकां आयज हांगासर JCB प्रोवायड केल्ली आसा आनी ऑलरेडी हांगासर काम आमचें चालू आसा. नमस्कार, म्हजें नांव अमेय महादेव फळगांवकार. तुमी पळयला आसतलो काल तो सोशल मिडियाचेर व्हायरल जाल्लो हा फोटो. इतको लोड येयलो, पावसूय पळय खूब प्रमाणान पडलेलो. हितून आमी पावसाक दोश दिवंक शकना कित्याक हे जे आसा ती प्री मॉन्सून वर्क जे आसा ते सदींच एक आमचें सदींच म्हणणें आसलेलें की एप्रिलाच्या फर्स्ट विकाक तुमी काम स्टार्ट करा आनी मिड ऑफ मे म्हणसर हे काबार जावंक जाय. उरलेले 15 दीस आसा ते खंयसर बारीक जी कामां उरला हे 15 दिसाचे उरता तो बॅकअप दवरूंक जाय. आतां तुमी पळयात जे आमकां लेबर धाडला ते ह्या एक 8-10 दीस जाले, आमचे 15 दीस जाले सुमार आमकां लेबर. आमचो वॉर्ड जो आसा तो वयरसून स्टार्ट जाता आमचो महादेव नगर तो खोर्ले शिमेर मेरेन आनी हो जो वॉर्ड जो आसा तो 18 नंबर तो सगळ्यांत सकयल वॉर्ड आसा. आनी बाकीचे हे इतर टोटल 5 वॉर्ड आसा. बाकीचे 4 इतर वॉर्ड जे आसा ते सगळो लोड तितून म्हण साडी म्हण कितें गादी म्हण उशे जे लोक सोडून दिता माती म्हण तो सगळो सकयल येता. आनी WRD कडेन आमी कंटिन्युअसली फॉलोअप केल्लो आसा. म्हणल्यार WRDचो आयकून आयज मेरेन टेंडर काडूंक ना. पावस लागीं पावलो. आतां हेच आमी जे उबे आसा तो हो कलवट तुमी पळोवंक शकता हो ओवरफ्लो जाल्लो. आमदारा कडेन आमी आमच्या 2021 आमी आमदारा कडेन लेटर आमी तेजे कडेन डिस्कशन केल्लेलें हाजेर की जवळ जवळ आमी 19 पॉयंट आमचे मांडलेले. तितून आमचे 7 पॉयंट ताणें अग्री करता म्हटलेलें आपूण करता म्हणून. तितूंतलो हो एक कलवट आसा आनी हो अत्यंत गरजेचो आसा की बांदपाक लागून. ऑलरेडी हेजे रेजोल्युशन सुद्दां घेतिल्लें आसा ह्या कलवटाचेर. हय, जेन्ना MLA आमचे आयिल्ले त्या भायल्या कलवटाचें इनॉग्रेशन करपाक तेन्ना सुद्दां आमी तांकां सांगिल्लें की आमी जे तुमकां पॉयंट्स आमी दिल्या जे आमी डिस्कस केला तातूंत हो पॉयंट मेन आसा. भायलो बांदलो म्हणून जायना कित्याक हो आमकां बांदून घेवन जर हायट केली जाल्यार उदकाक वचपाक हांगासर बरें पडटा. सो अजून मेरेन आमी तेच्या उपरांत आमदारा कडेन जवळ जवळ आनीक 2-3 लेटरां दिल्लेलीं आसा. सो हेजेर आमकां खंय पावला वर्क आमचे अपडेट दिवची कित्याक लोक आमचे जे आसा ते हे करून अक्षरशः हे जे आसा ती लोकांक खरें अक्षरशः तुमी पळयला कुणाल आमचो आसा म्हण बाकीची ही 4-5 घरां जी आसा ती बुडला. खरेंच उदक भितर येयलां आनी हांगासरूच न्ही बाकीच्या जाग्यार आमचे संसूरकर आसा म्हण आमचो योगेश शेडगांवकर आसा त्यांच्या घरांत कित्याक तोवूय वयलो लोड येता आनी हो वयरसून लोड येयल्या कारणान
भितर सगळ्यांची घरांनी वयता. जर हे जर आमी जर वाडयलो, हे आमी परत आमदारा कडेन सांगत आसा अजून मेरेन. आनी ताकाय खबर आसा की हे नवें न्हू, दर वर्सा हांगासर तुमी पळयतात दर वर्सा व्हिडिओ हो ह्या मोन्सुनान येतातूच. सो हे हो प्रायोरिटीचेर करपाची गरज आसलेली. आनी हितून जी होतो सुद्दां जो कलवट तो बांदला भायर, तेज्या पोंदाक 11 KVची पायप्स आसा आनी आमची PWDची पायप्स आसा. सो थंयसून येवन शिरकाता. सो ते एक्चुअली बांदता आसतना ती पायप वरसून व्हरूंक जाय आसलेली, प्रॉपर प्लॅनिंग करपाची गरज आसलेली तेजी. सो तो प्लॅन अनप्लॅन्ड आसा आनी ताका लागून हे ओवरफ्लो जाता. सारको दिगंबराच्या फाटल्यान जो आमचो नंदकिशोर आसा तांच्या घरा कडल्यान जर करत जर येयलो जाल्यार हो आनी व्हाळाक मेन म्हणजे हितून कॉन्क्रीट घातला. आनी कॉन्क्रिटाचेर पयलीं कितें जातालें तें सोक कॉन्क्रीट नासलो त्या टायमाचेर फ्री फ्लो जातालें आनी सोक जातालें उरलें वॉटर. आतां कितें जाता तें सोक जायना आनी कॉन्क्रीट आसल्या कारणान जी माती आतां तुमी पळोवंक शकता ही पळय इतकी काडला फाटल्यान पळया तुमी. जवळ जवळ ती 3-4 ट्रक मायजूच आसा म्हणपाचें. दर वर्सा आमी 27 ते 28 ट्रक काडटा आमी. ही माती जी आहा ती वरसून सगळी येता आनी हांगासर डंप जाता आनी ती फुडें वचना आनी ते इन रिजल्ट तो ओवरफ्लो जाता. आनी काल खरें वायट दिसता कित्याक सांग ऑथॉरिटी न्हिदला खरें सांगता हांव. आनी तशें म्युन्सिपाल्टीचेरूय हांव सरळ ब्लेम करता कित्याक ही जे टेंडर गटर सुद्दां काडपाचे आहा ते 1st वीक ऑफ एप्रिलान कित्याक काडूंक ना. कोणाक फरक पडना. फरक पडटा आमच्या लोकांक हांगासर. ऑथॉरिटी काडटा आनी मागीर सुशेगाद आमी काडले मरे म्हणटा. अरे काडले की काडात पयलीं काडात मरे. पावस येयसर रावतात केन्ना करपाचें. लोकांक दर वर्सा हे तुमकां सांगचें पडटा. दीस इज कंटिन्युअस प्रोसेस. वो पयलीं आपूण करूंक जाय आनी हितून ब्लेम कॉन्सुलराक दिवं शकना. आमी प्रायवेट आमचे घातला लेबर्स थंयसर. प्रायवेट JCB घालतात आमी आनी वर्सांतले पयशे आण येतना फायदो भितर सगळें आमी हें करता. म्हटल्यार म्हाका सांग इलेक्ट जावन तुमी कितें ओपोजिशन म्हणून पळयतात. वोट मागूंक येता आसतना तुमी ओपोजिशनाच्या वॉर्डाचेर हे पळयनात. आमी ओपोजिशनाच्या वॉर्डाचेर वयता म्हणून तेन्ना तुमी येतात मरे वोट मागूंक आनी हें काम करूं शकना. आतां टॉयलेट जाल्यार टॉयलेटीचे पळय कितें जाला ती हालत. बायलांची हांगा अक्षरशः हालत जाता सारकी. गेली 5 वर्सां उलयता आमी टॉयलेट. इतकी वर्सां जाली खरें पेशंस हितून हें जाता. जशें काल जी खोर्ले सिमेर हांगासर खोर्ले उसपकारा कडेन हांगासर जी सिच्युएशन जाल्ली आनी आयज तुमी हांगा सगळ्या कडेन पाहणी करतात. सो कितें हें केलां तुमी? काल 2 वरां पूर्ण म्हापशां भोंवलोलो आसा हांव. Right from 3:30 right up till 5:30 or I think 4:45. I have gone to almost covered all areas of म्हापसा. पावस खूब पडटालो. 3 वरां भितर आमकां एक 3 इंचाचो पावस पडलेलो आसा म्हापशा भितर. I don't know about other places in Goa, but we have received around 3 inches of rain in 3 hours. There was a flash flood kind of a situation in Kollin and all other parts of Mapsa. अशें ना की फक्त खोर्लेन अशें सिच्युएशन जालेलें आसा. I have organized 4 JCBs from WRD with the help of Honorable Minister Subhash Shirokar. ते एका उतराचेर 2 पोकलेन आनी 2 JCB दिलेले आसा. तशेंच म्हापसा म्युन्सिपालिटीची JCB एक फिल्डार आसा. वेरेवर मेजर चोक पॉयंट्स जे आसा वी आर इमिजिएटली क्लियरिंग. तुमी पळयलेले आसा व्हिडिओ. लॉट ऑफ गार्बेज, प्लास्टीक बॉटल्स, वेस्ट. आय एम ऑनेस्टली वेरी डिस्गस्टेड विथ द कायंड ऑफ मॅटर आसा तितून, सेंद्री आसा तितून, बालदी आसा तितून. कितें म्हणून म्हाका कळना. लोकांचें एक खंय ना खंय एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता टू एन्श्योर दॅट दे डिस्पोज वेस्ट प्रॉपरली. इट इज व्हेरी डिसहार्टनिंग. इतले लोकांक त्रास जालेले आसा. वी आर ऑल वर्किंग, लोकल काउन्सिलर, all departments are working to ensure that we do not have a repeat of yesterday. We have directed each and every concerned department to work 24/7 to ensure that Mapsa does not flood again. जसं पळय आमी सकाळी जे लोकांची बायट घेताले, लोक म्हणटा कितें पयलीं जे म्हणटा WRD डिसेल्डिंग करता तशें म्हणटा हें एका करूंक ना. हें कितें? पळय हांव आतां सो दिस इज माय 7th monsoon. The last 6 years there has not been a single issue in Mapsa. बारीक फ्लड जाता. चड पावस आयल्यार there is no control of anything. म्हाज्या घरान सुद्दां उदीक जाता. We cannot control if there is a cyclone, if there is a storm. But last 6 years of my tenure there, Mapsa has been flood free, including Mapsa Bazar. Marketan सुद्दां खंयच we have not seen flooding. कुचेली एका जाग्यान वार्षिक जातात, थंय सुद्दां काल गेल्लो तेन्ना इतलें उदीक हाडलें थंय. सो देर आर मल्टिपल इश्यूज. खंय ना खंय काम मातशें लेट चालू जालेलें आसा. एंड दीस मॉन्सून हॅज कम क्वायट हेवी, क्वायट अर्ली. वी कॅन से दॅट खंय डिसिल्डिंगाचें काम चालू आसलें. दे हॅव ड्रेन्स क्लियर करून वयर दवरलेले आसा. समवेर वी हॅव फॉलन बॅक ऑन गेटिंग द
क्लियरींग द डेब्रीज जे काडलेले आसा वयर वयर दवरलेले आसा खंय ना खंय तांकां कलेक्शन करपाक मातसो उशीर जाल्लो आसा. सो each department is working tirelessly to ensure that such type of a flood does not happen again. There are 2 teams of Mapsa Municipal Council working for desilting. WRD, as you have said, खंय ना खंय एक डिले झालेले आसा in terms of completing the work. सगळ्या जाग्यांनी काम चालू आसा बट खंय ना खंय एक डिले झालेलो. आणि आतां म्हापसा म्युन्सिपालिटीन जे डिसिल्टींग वर्क आसा कळ्ळें, थोड्या जाग्यांचेर अजून अशें टेंडर करपाक कितें डिले केलें तेज्या खातीर एक कितें काम आसा डिसिल्टिंगाचें काम आसा पळय, दे वर नो कॉन्ट्रॅक्टर्स रेडी टू टेक द जॉब. खरें म्हणून सांगता, दे वॉज नोबडी रेडी टू टेक द जॉब. Chairperson and her team has convinced some contractors to please apply and take this job. कितें आसा, लेबराचो इशू आसा, कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन आयज मेरेन लेबर सारको ना. सो हें काम एक्झिक्यूट करपा खातीर इट्स अ लेबर इंटेन्सीव जॉब. असले मिशनरी जे आसा प्रत्येक वाड्यार आमी घालूंक शकना, प्रत्येक नाल्लान आमी घालूंक शकना. येदे नाल्लान वी कॅनॉट पुट अ बकेट. वी रिक्वायर रेग्युलर मॅन पॉवर टू कंप्लीट दीस जॉब. Because of खंय लेबर शॉर्टेजा खातीर the contractors are not able to fulfill this job. There has been few lapses from the side of the Mapsa Municipal Council, but we are working tirelessly to rectify. तुम्ही ह्या माध्यमांतल्यान म्हापशेकारांक कितें सांगपाक सोदता? आतां जे तुमी पळयलात, तुमी अशे लोक हांगा कितें कितें गटारांनी बी घालतात, ह्या माध्यमांतल्यान तुमी मेसेज कितें दिवपाक सोदता? पळय, गार्बेज कलेक्शन इज टेकिंग प्लेस इन ईच एंड एवरी वॉर्ड. थोडे दीस येयना, मान्य करता हांव, येयना म्हणून. इट इज नॉट 100%, बट देर इज गार्बेज कलेक्शन टेकिंग प्लेस इन द एंटायर constituency of Mapsa. Let respected councillor give her statement on that. आता हांगसून सकयले वाड्या वयल्यान येतालो तेन्ना थंय म्हापसा काणका बॉर्डरीचेर म्हाका इतलो कचरो दिसलो. सो खंय ना खंय वी कॅन सी दॅट लॉट ऑफ डंपिंग इज टेकिंग प्लेस ऑन द बाउंड्रीज ऑफ द एंटायर सिटी ऑफ म्हापसा. भितर म्हापसा शहरान तुका दिसता नाका, थोडे प्लेसीस ब्लॅक स्पॉट आसात, देर इज नो डावट अबाउट इट, बट ऑन ईच एंड एवरी बॉर्डर देर इज लॉट ऑफ गार्बेज. वी आर वर्किंग टू क्लियर द गार्बेज. तूं मुद्दम पयशे जाल्यार ब्लॉकेज कित्याक जालात? इट इज प्लास्टीक बॉटल्स, बकेट्स, टम्बलर्स, स्लिपर्स, मॅट्रस, शेंद्री, शारी, कोदेल आनी कितेंय म्हणून ना. खंय तरी एक लोकांनी एक जबाबदारी घेवची. ते डू नॉट थ्रो इन द नाला, दारा तरी भायर दवरात. लोकल काउन्सिलर्स विल कम एंड इन्श्योर दॅट द वेस्ट इज कलेक्टेड. प्लीज डू नॉट डिस्पोज प्लास्टीक वेस्ट इन द वॉटर बॉडीज. इट इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम. अहें मागीर फ्लड जालें की मागीर सगळे जाण आमच्या नांवान लोकल ऑथॉरिटीज, लोकल MLAs, लोकल वॉर्ड मेंबर्स, काउन्सिलर्स तेंच्या नांवान आड्ड्यो मारतात. तूं काडून दाखय, व्हिडिओ दाखय लोकांक कितें कितें आहा म्हणटा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.